सप्टेंबराची 8 तारीख सायबीणमाईंच्या जल्माचो दीस. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज आमी भाग्योंत आंकवार मारीची परब दोबाज्यान संबरंभूंक कुशालकायेन फिरगोजेन एकठांय जातले हांव. सायबीणमाय आमचे परी मुनीस कशी ह्या संवसारान जियेली आनी आयज ती स्वर्गार पावल्या देखून आमी चड कुशाल आसा. सायबीणमाईंच्या जिणेंतले विशेष गुण म्हणजे ल्हानविकाय, खालतिकाय, दोयाळाय, सोंसणीकाय, उदारपण आदी हांचे वरवीं आपल्या पुता जेजूची शीस जावंक तिका सोंपें जालें. सायबिणीची देख घेवन जेजून शिकयलोली वाट चलतना तिचे परी देखीवन जिवीत जियोंक खूब म्हत्वाचें. तर आयच्या परबेचो विशय जावन आसा आंकवार मारयेन केलें तशें जेजूक गोवाय दिवया. तर आयज पवित्र मिसांत वांटो घेतना सायबिणी पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आमी तिचे परी काकुत्सार, ल्हानवीक, दोयाळ, मोगाळ, सोंसणीक आनी उदार काळजाची जावन जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी ल्हानाची सेवा चाकरी करूंक आनी हे परी जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां कृपा मागुया. आतां शिताबेन देवाचें उतर आमी आयकुया. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. भिवकुऱ्या काळजान मोनान दीर्घ याद भिवू नाकात. हो पळे तुमचो देव येता, सूद घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडटले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो, कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवता. कोरपोल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोरडी जमीन एकतोडें जाता. तानेल्ल्यो भूंय जाता उदकाच्यो जोरी. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतल्यांक खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनीक विधवांक सांबाळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. भाग्योन जाकोबाचे चिटीवेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, मोहिमेमोद सोमया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून दोर तोरांनी लोकांक वागोय नाकात. भांगाराची मुदी आनी नाजूक सोबीत नेसोन घालून एक ग्रेस्त मनीस तुमचे सोबेन भितर सरलो म्हूण समजात. तसोच बोंद्रा नेसलोलो एक गरीब मनीस थंय पावलो आनी नाजूक सोबीत नेसोन घालून आसलोल्याक तुमी ओदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव वो काला म्हज्या पांयाचे मणय लागीं बस अशें म्हणलें म्हूण समजात. अशें करून तुमचेच मोदें भेद आनी वेगळोचार तुमी कोत्तात की ना, आनी खोटे निर्णय दिवपी मनसुबेदार तुमी जातात की ना. म्हजे भोव मोगाचे भाव भयणीनो, आयकात. भावार्थान ग्रेस जावंक आनी आपणाचो मोग कोत्तेल्यांक भासायलोले राजवटकेचे दायजी करूंक जी कोण संवसारा पोरमोणे गरीब तांकां देवान विचून काडूंक ना जायत. देवाचें उतर.
देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. सर्वेस्पराक जोय. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिद्धोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिल्याच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्यांक ताचे सोरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता म्हणजे उगतो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज सायबिणीचे दोबाजीक परबे दिसा आमी आरसे बिस्पाची गवळीक चिटीचो आदार घेवन आयचे परबेक वेव्हारीक जबाब दिवंक प्रयत्न करूया. पयल्या सुवातेर भाग्योन आंकवार मारयेन आपल्या आख्या जिवितान ल्हानविकाय काल्तिकाय आपणायली. गोर भोव व्हडलें पातोक आनी ते सगळ्या पातकांची जोर. गोरविश्ट मनीस दुसऱ्यांक किरकोलपणान लेखता आनी आपूण म्हत्वाचो म्हूण चिंता. गोरवाक लागून देवदूत आसले ते देंवचार जाले आनी मनीस देवीक कृपेंतलो भायर पडलो. भाग्योत आंकवार मारिया एकदम खालती वचोरी. जेन्ना ती मेसियासाची आवय जातली म्हूण बोडवो गाब्रियल तिका गोमयता तेन्ना ती गोरवान फुलोना. बोगोर सगळे काल्तेकायन म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन. फकत उतरांनीच न्हय, बोगोर आपल्या कोरण्यांनी पासून ती काल्तिकाय दाखयता. तिका पातकांचे मात पूर्ण कोत नासले तरी ती जेजूक जल्म दिल्या उपरांत जुदेवाचे शुद्धी करपाचे कायदे पाळटा. असली ल्हानविकाय आनी काल्तिकाय आपणावन जेजूक गोवाय दिवया. दुसऱ्या सुवातेर भाग्योन आंकवार मारिया एकदम मोगाळ आनी दोयाल. जेन्ना आमच्या सोयंबांत आमी दोयाल आसो ना तेन्ना आमचें जिवीत नाटकाईचे मूल जावंक पावता. असली मनशां दुसऱ्यांची बरी नामना आनी नांव सोकला उडोवंक वावुरतात. दुसऱ्यांचे पाड जाता तेन्ना आपूण कुशाल जातात. तेच परी राग दुयेस तांच्या मुखामोळार दिसता. ह्याच पासत जेन्ना देवाक आबेलाचें बलिदान मानलें तेन्ना कायनान आपल्या बाबा आबेलाचो खून केलो. सायबीण माय दुसऱ्या सोवेन दोयाल आसली. हेच दोयाळेक लागून ती म्हातारी पिरायेक पावलोले एलिझाबेथीक आदार दिवंक वेता. ती दोयाळ आसली देखून तिणें जेजू लागीं मागलें आनी जेजून काना लग्नाच्या वस्त्यान उदकाचो सोरो केलो. सायबिणी पोरी दोयाल काळजाची जावन जेजूक आमी गोवाय दिवया. तेच पोरी आंकवार मारे भाशेन सगळ्या सोवे आमी सोसणीकाय दाखोवया, उदार काळजाची जावया आनी एक निर्मळ काळीज रचून हाडूंक तिचो आदार आमी मागुया. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी परब करता आसतना तुमकां सगळ्यांक बरी परब आवडेता. विशिंग यू अ व्हेरी हॅपी फिस्ट. ही 10 दिसांची ओत्मीक यात्रा आमी सांगाता केली. देवान तुमचेर आनी आमचेरूय भरपूर आशीर्वाद घाल्या पुरो म्हूण मागता. काळजांतान देव बरें करून म्हणटा. हे व्हिडिओ करूंक सगळ्यांनी आदार केला. तांकां साबीण मायेचे बेस्ट सावन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. थँक यू व्हेरी मच वन्स अगेन फॉर ऑल युअर सपोर्ट अँड एनकरेजमेंट. गॉड ब्लेस यू. हॅपी फीस्ट. पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
बेलंकनी भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र अंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर, ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थेल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पावसांत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.